आमी गायन करूया. A27 पेज 14. Sacha abundante, तुमच्या इथं बसत आयचे मीस हांव भेटयता. बाबाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुमेरुसाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे को तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बाबलेंदो आयज आमी एकटसो आयतार 29th संडे आनी हो एकटसो आयतार आयज आमी समृद्ध आसना आयज पवित्र सभा आनी गोंया आर्च डायसीस आमी मिशन संडे दोन पुरगुंडाचो आयतार आयज आमी पार्ट आसना आमी सगळे पासत आमी मागुया कितें बरी जे मिसांवांत वावर करतात आमची भाव भयणां लौकिकांक तशी पाद्री माद्री जो देवाचो वावर करतात देवाची उतर परगटूंक देवाची शिकवण दिवंक दुसऱ्यांक तांचे पासत आमी मागुया. आनी जोन एकल्या पासत होच देवाचो वावर जंय आमी आसां तो देवाचो वावर आमी फुडें व्हरता देवाची शिकवण दुसऱ्यांक दिता आनी देवाचें बळ सगळे पासत आमी मागुया. आनी बरी भलायके पासत आमी मागता आसतना आनी देवाची खबर दुसऱ्याक परगटूंक देवाचो आदार आमी मागुया. जाय पर आमी चुकल्या ही देवाची संदी ही देवाची खबर दुसऱ्या परगटूंक आमी चुकल्या भक्षां मागुया आनी फावो ती बरी वांटे घेवच्या मिसाच्या बदांत आमची पातकां आमी उडकून घेवया. हांव पातकींग आनी तुमकां भाव भयणो मोसोगनाय सारून सांगता मोनाचे दोनाय सारून वायदर्शें बरें सुख हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासो मागीर सांगपाक सगळ्यांक देवयता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणो मोशेच्या आमच्या स्वास्थ्या लागीं विनत करून प्रार्थना मागता. सर्वदादी आमची कागजो आमची बदका बगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Amen.
पुत्रा बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमेरच्या पुता क्रिस्ता वरवीं तकरो दिव तुज्या सभे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेताय चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावूंक आनी राजांचे पोट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दाराची कवडां उगडूंक आनी अशें दारवोटे धांपोवन उरोना जावंक जाचो हात ताणें घोट धरला त्या सिरुसाक आपणें मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलोल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती थावन अस्तमते पर्यान सगळीं मनशां जाणो जावचे खातीर जोरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजा हातयारां दिवन आयतो करतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाबगीत घेवया. Q13 पेज 172. भाग्यवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलो, सिल्वान आनी तिमोत ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्ता पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोडण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यांत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवांसो दवरून तुमी थीर रावल्यांत. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भाव भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यान म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोळान पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन आनी एकदम गोठ निर्धारण तुमकां पावले. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. देवाचे उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. झिकझिकतल्या तारा पोरी, पृथ्वेर तुमी पोरजोळटल्यात. जिविताचे उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमणे जेसुसाचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. फारिसेव गेले आनी जेसूक कोसाक उतराक दवरचे ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदाच्या पक्षादेन बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक तांचेशी धाडले. गुरुजी, तूं स्वातीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयतात आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयता देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता? सेजाराक धोंड फारीक करूंक येता की ना? पूण जेसून तांचें कुसळेपण वळखून परतीपार केलो. आरे दोंगेनो, तुमी कितें म्हाका फास मानूंक सोदतात? म्हाका एक दोणाचो नाणो दाखयात, पळोवया. ताणें ताका एक दिनार दाखयलो. जेसून तांकां विचारलें, ह्या रुपयान कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजराचें. तेन्ना जेसून तांकां सांगलें, तशें तर शेजराचें तें शेजराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Magasha Babrendo आयज आमी ह्या 29वो आयतार जेन्ना आमी समृद्ध आसना आनी आयज आमच्या गोंयांत आमी मिशन संडे धर्म परगटनाचो आयतार म्हूण आमी परगटता. आनी ह्या समरोनाक आमी वांटो घेता आसतना धर्म परगटनाच्या आयताराक मिशन संडेक आमी नदर आमी मारुया, नियाळ आमी करुया. ह्या मिशन संडे धर्म परगटना आयताराक कशे तरेन आमी वो जेजूची वळख आमकां कशी मेळ्ळी, कशे तरेन आमचो भावार्थ आमी वाडलो. पयल्या सुवातेर आमी म्हणटा जो भावार्थ आमकां आसा तो आमकां भाग्योन सांफ्रांचोचो भावार्थ. आनी खरेंच आमी पळयल्यार भाग्योन फ्रांसीस शावियर आपलो देश सोडून ह्या गोंयांत तो आयलो. तशेंच दुसऱ्या देशांत तो गेलो, इंडियेच्या देशांत तो आयलो, दुसऱ्या देशांत तो गेलो. आनी आमी पळयता कशे तरेन ताणें आपलो भावार्थ, तो जेजू कोणबुलोलो भावार्थ ताणें दुसऱ्यांक फावो केलो. आमी पळयता जंय तो गेलो पयले सुवातेर आमकां भाशा आमी शिकूंक पडटा. जी भाशा तो देश उलयता ती भाशा शिकून लोकांच्या मदें भोंवून तांकां देवाची वळख दिवंक हो वावर. आनी असलो वावर भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान आपल्या हातांत घेतलो
ताका जायतो मोग आसलो इंडियेक घेवन एक मिशनरी कसो मिसवांत वावर करूंक आनी खरेंच आपलो देश सोडून ह्या इंडियेच्या देशांत तो येवन एक मिशनरी कसो मिसावांत ताणें वावर केलो आनी जायती जेजूची खबर ताणें दुसऱ्यांक परगटली. अशें आमी जायते सांत आमी पळयता. सांत भोगद आमी म्हणटा ताणें असलोच आपल्या जिवितांत वावर ताणें केलो. जेजूक पयलो ताणें अणभवलो, जेजूक आपल्या काळजांत घेतलो आनी खरेंच जो काळीज तांचें लासतालें जेजू सोशी ताणें होच वावर फुडें ताणें व्हेलो. आनी आयज पर्यंत आमी पळयता जेजूचो वावर फुडें फुडें चलत आसा. जावं आमची लौकीक भाव भयणां हो आपलो जबाबदारी ताणें घेतली आनी जेजूचो भाव फुडें ती व्हरत आसात तशी माद्री पाद्री भाव भयणां जायते आमी जेजूचो वावर आमी करता. आनी त्या पासत आयज जेन्ना आमी उडास करता आसतना हो दोन परगटांचो आयतार मिशन संडे आमी जोडेकले मिशनरी मिसावांत आमी वावर करूंक आयल्या. जूय आमी आसा जूय आमी वावर करता थंय आमी जेजूची वडोवक आमी दिता. जावं आमच्या कर्तुबा पोरमणे जावं आमच्या वावरा पोरमणे असलो वावर जेजूचो फुडें आमी व्हरता आमच्या जिविता वयर. तर आयज म्हाका बाबडेंदो जेजू आयज आमकां होच उलो मारता. उलो म्हणल्यार जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी जेजू संवसारांत आयलोलो देवान आपल्या पुताक धाडलेलो संवसारांत संवसाराची सोडवण करूंक आनी जेजून आपल्या जिवितांत काशा जिवितांत बापाची बरी खबर ताणें परगटली, बापाची बरी खबर ताणें दिली. असलो जेजू आपल्या जिवितांत वावर तो करतालो, जायती विजमितांत तो करतालो. आनी जेन्ना बरो वावर चलता थंय जेन्ना बरो वावर करता थंय दुस्मानूय जायते आसात, जायते खूश त्रास पडटात जेन्ना तूं वावर करता आसतना देवाच्या म्हळ्यार. तशें जेजूच्या जिवितांत जायते दुस्मान आसले. आयज आमी पळयता जेजू भासाभास करता, कॉन्फ्लिक्ट जेजूचें कॉन्फ्लिक्ट जाता जेजू मदें फारिस्यां मदें आनी हेरोदाचे मदें. हेरोद पाश्याचे ते डिसायपल ताचे शीस आसले हेरोदासाचे तशे फारिस्याव आनी जेजू मदें भासाभास जाता. पयले सुवातेर आमी पळयलां ह्या शिव वर्तमांत मातयेच्या आमी दिसून येता. पयले सुवातेर फारिस्याव आनी हेरोदेस दुस्मान ते आसले. आनी जेन्ना हे दोगूय दुस्मान आसूनय एकठांय ते जातात जेजूक ट्रॅप करपाक, जेजूक कोसाक लावपाक. दोगूय दुस्मान एकठांय जावन जेजू त्रासांक लावूंक ते सोदतात. जेजू जर्मण मारूंक सोदतात, जेजू कुर्सा मारूंक सोदतात. ते पासत आयच्या शिव वर्तमान आमी पळयता जेजू कशे भाशेन ते प्रश्न करतात. पयले सुवातेर फारिसेव हेरोदाचेर जायते रागार ते आसले. पयले सुवातेर ते टॅक्स घेताले, रोमान अधिकारांक टॅक्स घेवन ताका कुशाल ते करताले. तांचे तो भार आसलो टॅक्स कलेक्ट करून. ते पासत फारिसेव चाळवताले तशे दुसरे धर्माचे मनीस. ते पासत आयज दोगूय मेळोन दिसून येता की जेजू एक बापाचो पूत आनी बरी खबर तो परगटलो, आपुणूय मेसाया म्हूण ताका सांगतालो. ते पासत ते रागार जाताले आनी लोकांक बरी शिकवण ते दिताले. जेजू बरी शिकवण दिवन जायते लोक जेजूच्या फाटल्यान वेताले. ते पासत ते रागार आसले. ते पासत आयज जेजूक आयच्या शिव वर्तमान पळयता जेजूक प्रश्न करतात. आनी कसलो प्रश्न आमी पळयता, आमी धोंड फारीक करूंक जाय ओ ना. सेजाराक आमी धोंड फारीक करूंक जाय ओ ना हो जेजूक प्रश्न करतात.
आनी फारिस्यो आनी मोगाच्या बाबळेंदो हेरोदेस रावताले जेजूक ट्रॅप करूंक. कित्याक जेजू समज म्हणूंक सोदता दोन फारी करूंक जाय जाल्यार तो फारिसाचे आड तो वेतालो. आनी जर तो ना म्हणलो जाल्यार तो रोमा शाराच्या आड तो वेतालो. ते पासत हे दोन प्रश्न घेवन हे आयलोले. ते पासत जेजू तांचे लागीं विचारता तुमचे लागीं हो दिनार आसा आनी कोणें ते दिनार काडून जेजू लागीं दितात. जेजू पळयता जेजू म्हणटा कोणाचें नांव आसा, कोणाचें ताचें पितलोलें आसा हे कॉयनाचेर हे दिनाराचेर. ते म्हणटा शेजारचें. तेन्ना जेजू तांकां जबाब दिता शेजाराचें ते शेजाराक दियात, देवाचें ते देवाक दियात. मोगाच्या बाबडेंदो जेजू आयलोलो बरी शिकवण दिवंक. आनी जेजू आमकां शिकवण दिता देवाचो वेळ आमी देवाक आमी दिवया. जे आमी गोवोरमेंटाक कितें दिवंक सोदतात तें गोवोरमेंट आमी दिवया. तसो जेजू आयज आमकां शिकवण दिता आमी वेळ आमी काडुया. जेजू शेजचे वयर आमकां जायतें सांगूंक सोदता. म्हज्या बाबडेंदो आयज जेजू ही शिकवण दिता आसतना देवाचें तें देवाक, शेजाराचें शेजाराक आयज ही शिकवण दिता आसतना जेजू आमकांय सांगता तुमचें जिवीत हे कायद्याचे प्रमाणे तुमी चलात. जो कायदो आमकां गोवोरमेंट दिता तेजो कायदो आमी पाळुया आमच्या जिवितांत. आमकां जी पवित्र सभा आमकां कायदा तेच कायदे आमी चलुया. तर आमच्या जिवितांत जेजूक आमी पयलो जागो आमी दिवया. देवाक आमचो जागो पयलो आमी दिवया. तर आयचें हे शिव वर्तमान नियाळ करता आसतना आमी आमचे लागीं विचारया देवाक खरेपणी आमी हो जागो आमी दिला काय, धर्माचे आमी कायदे आमी पाळल्याय काय, आमी ह्या हिंदेचे कायदे आमी पाळल्याय काय. आयज जेन्ना आमी तोर कोरोनाचो आयता मिशन सांडे आमी समजता आसतना आमी जेन्ना एक मिशनरी कशें मिसान वावर करता आसतना देवाची पुरी खबर आमी पडगटल्या काय. जायते आमची संदी आमकां मेळ्ळी आसतली. जावं आमी वावर करता थंय, जे आमचे शेजाऱ्याक जंय आमी वेता थंय. पूण आमी ही बरी खबर आमी खरी क्रिस्तांवांक कशें आमी आमच्या कोतरुवांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दाखयल्या काय. ही जेजूची बरी खबर आमच्या चालते चालींनी आमी दुसऱ्यांक दाखयल्या काय. तर आयज जेजू आमकां हीच बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक जेजो आदार आमी मागुया. बरोबर आमी म्हणुया सदमानता देवा सर्वभद्र बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या शास्त्रात आनी जेजू क्रिस्तांत आशिल्ल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी संभवलो. आग्वाद मरेकान संभवलो. पोंच पिलाताक ताणें कोस सोंसले. ताका कोसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोलपदरार देवा बापाच्या सुर्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मोजणी करूंक येतलो. सद मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देवाचें तें देवाक दियात. हो विशय काळसान मनांत बागूंक हे वेळार कांय आमची मागणी देवा आमकां दवरुया आनी जेजू निजको वायसांव आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापसाहेबान बिस्वानी पाद्रीनी आनी ह्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्या दिल्लें मुणयारी कार्य पावतना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुणयारपणाचो येस आपली नोई पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया.
भारताच्या सरकारी आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फोटीकपण पयसावन देशाचे बरेपणाचे सेवक ते जावन देवा सदा तांकां मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. दर एका क्रिस्ती भावार्थाची जावन आसा जेजूचो मिशनार तो सगळ्या वेळार आनी सगळ्या सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावन आनी देवाक आमच्या जिवितांत घराब्यांत आनी समुदायांत फावो तो जागो दिवंक बापा सदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक परगटूंक मिशनार कशीं वावरतात तर कश्ट आनी आगोड परिस्थिती लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावन आनी आपणाक फावो जाल्ल्या भावार्थाच्या देणे नीज गोवाय दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक, बाबा. स्वर्गीच्या बापा, तूंच आमचो रचणार आनी सांबाळणार. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेतना तुज्या आसण्याक आमचे सवे आसूं आनी आमचे सरभोंवती आनी अणभवूंक आनी हे वरवीं तुका मान आनी वैभव दिवंक जेजू नीज गोवायक आमी जावं आमकां कृप आनी बोड दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सभ्यां वरवीं. आमेन. दान तयारेच्या वेळार गायन करूया. C38 पेज 44. मोशा वावरेंदो मोशे तुमचे बोदान सोबदा देवपा मानत असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोयवे आमच्या हयाके पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्फोट मानून घेव. देवा आमच्या मोगडा बापा, तुवें आमकां हातांतली गायलां ती देणी वरवीं तुजी कृपा नितळकाय आमकां दी आनी तुज्या सेवेक भेटून हे पवित्र कुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या मागता तुज्या उताचे जशें नावीन आमेन. सुरेस्पद तुमचें सव्या आसूं तुमचे सगळे आमची काडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय वारता. सरस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्वदान सत्संगच्या देवा, सोळकरायन सोळताय जेस क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोना वरवीं सोडयलें आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जल्म प्रमाण शिकली
आम्हा समेस्तां जिवी सासनाचे आपले मोविवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची देखून आतां सगळ्या देवतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र बापा क्रॉस पळयत सगळ्या पवित्रांची सोर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुमियाच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कासून सस्तो मोवेशा आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे वसत समोर बशी तेच वेळ जेवण जदोसणें काल्स घेतली तुका हांवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात घातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या सासरी कळशगत पातकांचे वखणे मेळशाक तुमचे वसत आनी समेस मनशे वसत तें बरतलें हे म्हज्या उगडासा कोरात भारताचो गट परगटुया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणा वरी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्व नराक आमची सोडवण कर बापा जे दिशा मरणाचो पुनर्जन्माचो आमी वती मुडार सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समोर भिता तुजे आमकां येवंक सेवा करून आमकां फाव घेवन तुका दिन वाचता आनी जेदुची कडून गो शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे ब्रिटीशे विस्तारले तुजे पवित्र सभे सगळ्याच कर फ्रांस आमच्या बागेन बापा फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळी आदनी वगैरे तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्माचो बॉस्टर मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबडीची कबलीत कर तांकां देशगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें पळय तुमकां पुढं फाव कर आमा समेस्तांची दया कर मागता आखोन रोहिदास सांगाती तुजी वती बागेवन सुसे बागेवन दोंडूत बागेवन सुसेवास बागेवन विन्सन पलोटी आनी सोड काळ तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासरी आसकोन आमकां वाट दी त्या सांगता तुजी मोगांक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेस वरवीं त्या जेस आता त्या जेदुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासनाच्या सासनान आमेन जेजू आमकां मागणे शिकय काळसन त्या मागणे आमी मोडया आमच्या बापा स्वर्गीशा तुजें नांव पवित्र तुवें राय आमकां येवं तुजी गोशी सगळ्यांत जाता तुजी संस्कार आसा आमचो दिसपटे पुराय सायज आमकां दी आमचे सुकलेल्या मुक्ता तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दागणे जिवितान स्वस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखांक आनी आमच्या सर्वंट्रा जेज क्रिस्ताचें आमी भरवंशांत रेखता तर आमकां शुद्धाक आकृतीन सर्व पदांतली स्टोय आनी सोरेकरांतली वाटाय
कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोबी जेजू क्रिस्ता तुझ्या दुर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां येता आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र बिशा भारताचेर दिश्ट घाल आनी कृष्णपतिका शांती दी आनी सुंत केकोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजूच उलयताय सासणाच्या सासनान आमेन स्वयंची शांती सळका तुमचे सोब्यां सूं तुमचे सगळ्या एकमेका मगान शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाचे श्री संसाराचे पाप काटा ती चुडीच्या जेवणापले दीस सगळे आमी सुभागी सोम्या म्हजे करूचे म्हाका फावना तुझे म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसाद वेळार गायन करूया D27 पेज 61 जेजू आमच्या कारसान येता जोरी आमच्यान जेजूक ह्या वेळार साक्रमेंता रुपान शेवंक जायना ताच्या आसन्यान आमी बगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कारसांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या कारसांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटान तुज्या सोरशिलो कोर्सरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका आमेन प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सुणीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवंक तुज्या जिवान मोगान आमी वाडोवचें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिवितांक गरजेचो सगळो आदार आनी सळगीच्या गुटाची अदीक अदीक सुपूर्ण सजवणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता जेज क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं थोड्यो घडोवण्यो मिसा वयर आतां आमी आमच्या आयतराक आमची मिसां सुरू जातली तर
आमी ह्या मिटिंगेक PPC मिटिंगेक आमी भासाभास करून थोडो निर्णय आमी घेतला कशे तरेन आमी ही मिसां सुरू करची. तर 2 मिसां आसतलीं. आयताराक एक मीस आनी आयताराचे आमी सोणवराक एक मीस हाडलां. तर एक सोणवराक मीस आसतलें सांजच्या 6:00 आनी एक मीस आयताराक 8:30. तर 2 मिसां कशे तरेन ही मिसां वेतलीं. तर आयताराचे मीस 6:00 सोणवरा दिसा आसतलें एक 6:00 आनी आयताराक 8:30. तर आमचे 2 समुदाय आसा आमच्या फिरगोशेंत. तर पयली समुदाय मीस सेंट एंटनी समुदाय तांकां सोणवरा दिसा हें मीस आसतलें. सोणवराक 6:00 मीस सुरू जातलें. तो सेंट एंटनी समुदाय भाव भयणां मागता ह्या सोणवरा दिसा तुमी मिसाक येवची. तर हो म्हयनो सोंपत आयला, ओयतुमाचो म्हयनो. तो 2 सोणवार मेवतात, 24वो आनी 31st. 24th आनी 31st सोणवार पडटा, 2 सोणवार. आनी तशें नोव्हेंबराक 4 सोणवार येतात. तर मागता आमच्या सेंट एंटनी भाग्यवंत आंतोनीचे समुदाय, सेंट एंटनी समुदाय भाव भयणांक मागता फकत तुमकां हो दीस दिला त्या दिसा तुमी येवचे. तो तुमी सेंट एंटनी समुदाय फकत सोणवराक तुमी ह्या मिसाक येवचे. सोणवराक सांजच्या 6:00 तुमकां मीस आसतलें. तशें सेंट पॉल समुदाय तांकां आयताराक मीस सकाळच्या 8:30 वरां. तर ह्या आमच्या भाव भयणांक सेंट पॉल समुदाय भाव भयणांक आयताराक मीस आसतलें सकाळच्या 8:30 वरां. तो तांकां ओयतुमाचो 21 आयतार मेळटा 25th आनी नोव्हेंबराचे 5 आयतार. तर मागता सेंट पॉल समुदाय भाव भयणांक फकत तुमी आयताराक ह्या मिसाक येवचे. ही मांडावळ आमी घातल्या, मातशी तुमी ती मांडावळ सांबाळची. जे सोणवार जावं आयतार जे तुमकां दीस पडटात जावं एक समुदायाक त्या दिसा तुमी ह्या मिसाक येवचे. गायडलायन्स मिसाची कशे तरेन हें मीस येतलें, कशे तरेन भितर सरतली ताची गायडलायन्स. एबाव 65 आनी बिलो 10 years. 65 एबाव आमचे सिनियर सिटीजन आनी तशीं बिलो 10 years भुरगीं ही मिसाक येवची न्हू. मागता तांणी घरांत रावन तुमी तयारी करची. तर मागता हे आमचे भाव भयणांक एबाव 65 years आनी बिलो 10 years ताजे लागीं मागता मिसाक येवची न्हू. जेन्ना दुसरी आमची भाव भयणां येता तेन्ना मिसाक भितर सरता तेन्ना फिरगोशा भायल्यान आमी मार्कींग केलां, सर्कल घायलात. ते सर्कल डिस्टन्स दवरून जरी तर चड लोक आसा लूट जाल्यार त्या सर्कलांत तुमी रावन आशर आसतले, आशर तुमकां मदत करतले, हेल्प करतले. तर तांची मांडावळ तुमी सांबाळात. तो भितर सरता आसतना तुमचें टेम्परेचर चॅक करतले, सॅनिटायज तुमी करचें आनी आमी मार्क केल्यार प्लेस फिरगोशेंत थंय येवन तुमी बसचे. आशर तुमकां आदार दितले. तशें फेस मास्क कंपल्सरी. तुमी मिसाक येता आसतना तुमचें मास्क घालून तुमी फिरगोशेंत ह्या मिसाच्या बुरदांत वांटो घेवन तुमी येवचे. फिजिकल डिस्टन्स तुमचें डिस्टन्स तुमी दवरचें 6 feet. आमी 6 feet हें डिस्टन्स मार्क केला फिरगोशेंत. तशें तुमी रावचें, मार्क केल्यार तुमी बसचें. तशें भायर सरतना कंपाउंडां इगोर्जेचे चलता आसतना थंय तुमी
डिस्टन्स तुमी दवरची. कुम्यांव तुमी आतार घेवचो. तोंडार न्हू मागता भाव भयणांक लागीं कुम्यांव तुमी आतार घेवचो आनी तुमकां कुम्यांव मीस जातकूच दितले. कुम्यांव तुमी घेतले आनी फिरगोशेंतली बाय तुमी सोडटली. तशेंच स्टॅच्यू आसा फिरगोशेंत ते स्टॅच्यूआक तुमी केस वा हात तुमी लावचे न्हय. इम्पॉर्टंट कळोवनी सगळ्या आमच्या भाव भयणांक, जरी तर तुका कॉफ जावं टेम्परेचर हाय आसा वो कसलें तुका बरें दिसना मागता मिसाक वांटो घेवचो न्हय. हांव मागता जी मांडावळ आमी केल्या तुमी बरे भाशेन पाळटली आनी ह्या मिसाच्या बोल्डांत तुमी वांटो घेतली. सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं आनी सर्वपुत्र देव बाप आनी पुत्र पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसऱ्याक शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूपकार शेवटाक दया